नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी माधव मंजुनाथ शानबाग हांगेले वळख दितस. अखिल भारत कोंकणी परिषदाचे पहिले अधिवेशन घडोवन कोंकणीक अस्मिताय हाडिल्ले कीर्ती मानेस्त माधव मंजुनाथ शानबागाक पावता. तांणी ख्यात वकील, साहिती, कोंकणी मोगी, कोंकणी कार्यकर्ता आनी बरो संघटक जावन आशिल्ले. तांणी 1863 इसवेंत मुंबई प्रांत्याचे कारवारांत जल्मले. माधव मंजुनाथ शानबाग वृत्तीन वकील आशिल्ले. कोंकणी भाषे खातीर थोडे समान मनस्क कोंकणी मोगी सांगत मेळून कोंकणी उलोवचे लोक आशिल्ले प्रदेशाक भेट दिवन कोंकणी लोकांक एकठांय करचे प्रयत्न केले. एक भास, एक लिपी, एक साहित्य मेळिल्ले ध्येय दवरून 1939 इसवेंत कोंकणी परिषद घडयल्या. जुलै 8 आनी 9 तारीख 1939 इसवींत कारवारांत पहिले अखिल भारत कोंकणी अधिवेशन मानेस्त विश्वनाथ पांडुरंग प्रभू हांगेले अध्यक्षपणारी घडोवन हाडच्याक माधव मंजुनाथ शानबाग यशस्वी जाले. त्या निमित्त कोंकणी आवय भास आशिल्ल्या लोकांक कोंकणी भाषे खातीर वावर करचे उमेदी उर्बा आयली. दुसरे अधिवेशन मानेस्त TMA पै हांनी उडपींतू मानेस्त जेरम सल्डाना हांगेले अध्यक्षपणारी 4 आनी 5 डिसेंबर 1940 इसवेंत घडयले. तिसरे अधिवेशन शणै गोईबाबान प्रोफेसर अरमांडो मिनेजस हांगेले अध्यक्षपणारी 4 आनी 5 एप्रिल 1942 इसवेंत मुंबई शहरांत घडोवन हाडले. गोवा मुक्ती आंदोलन, कोंकणी स्वतंत्र भास म्हणून मान्यता, कोंकणी गोवाचे राज्यभास जावच्यांत, कोंकणी भाषा मंडला स्थापन, कोंकणी अकादेमी स्थापन, शाळेंत कोंकणी शिक्षण ह्या सर्व अखिल भारत कोंकणी परिषदाचे प्रभावान जाल्ले म्हणच्यांत काही संशय ना. 17 जानेवारी 1950 इसवेंत माधव मंजुनाथ शानबाग हांगेले अवसान जाले. गोवा कोंकणी अकादेमीन माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार स्थापन केला. ह्या पुरस्कारांत 50,000 रुपये नगद बहुमान, यादस्तिका, शाल आनी मानपत्र दितात. 50 वर्सां वयले गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळ राज्याचे कोंकणी भाषे वावराडी नेता संघटकाक ही जीवमान पुरस्कार दितात. विश्व कोंकणी केंद्र आनी समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन माधव मंजुनाथ शानबाग हांगेले स्मरण करताची नमस्कार.